Let your smile to change the world. Don't let the world to change your smile. देव बरी सांज मागता तुमकां सुमेज सांग. बाळका जेजूचे पुनशेत बेकार नाकाडटे आनी मांडून हाडल्या कार्मेल इग्नाइट 2025 where learning glows with grace. या कार्याक हजर जाल्या तुमकां सुमेज सांग मानासो आनी मोगासो येवकार हांव मागता. मोगेशनो आयच्या ह्या कार्याक मानाचे सेरे येदोळूस हजर आसात. आयच्या ह्या कार्याक आमचे सोवे आसात मानेस्त मायकल डिसोजा, उद्यमी, दानी, कोंगणी, अभिमानी तशेंच बाळका जेजूचे व्हड भक्तीक. तशेंच आमचे सोवे आसा मानेस्तेन गीता जुडी सल्डाना. हिका दुबळ्या भुरग्यांच्या जिवितांत एक बरोवशेचे खीर म्हूण सांगीत. तशेंच आमचे सोवे आसा मनादीक बाप मेल्विन, बाळका जेजूच्या पुनशेताचे प्रोविन्शियल बाप. तशेंच आमचे सोवे आसात मनादीक बाप स्टीफन पेरेरा, बाळका जेजूच्या पुनशेताचे आत्मीक डिरेक्टर बाप. तशेंच हांगासर हजर आसच्या सुमेस्त याजकांक हांव मान बागयता आनी तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो येवकार हांव मागता. बाळका जेजूच्या पुनशेताच्या आश्रयाखाल मांडून हाडिल्ल्या कार्मेल इग्नाइट 2025 विद्यार्थी वेतन वितरणाच्या कार्याक आमचे सोवे आसात महादानी मानेस्त मायकल डिसोजा, बरोवशेचो दिवो म्हूण पर्जलची मानेस्तेन गीता सल्दाना, फादर स्टीफन पेरेरा, फादर मेल्विन तशेंच मानेस्त ऑल्सवेल रॉड्रिगस. ह्या मानाच्या सैर्यांनी ह्या वेदेरसची मानाची बसका स्वीकार करेसे म्हूण विनंती करता. आमच्या ताळयांच्या आवाजान आमच्या मानाच्या सैर्यांक वेदीचेर आमी स्वागत सिया. मोडबार चंद्र उदेल्यार सर नेकेत्रां आयले बरीच. वय मोगाचेनो वेदीचेर मानाची सैरी आयली तर त्या कार्याची सोबाय विशिश्ट जाता खंय. जमेल्या समेस्त सैर्यांक तोंड भरून हांसो मानान आनी गौरवान स्वागत करचो आमच्या संस्कृतेचो वांटो. जमेल्या समेस्त सैर्यांक हांसकुऱ्या तोंडान स्वागत करून मुखार येतात मानादीक बाप स्टीफन पेरेरा. देव बरी सांज देव तुमकां सुमेस्तांक. गुड इवनिंग. पावस इले दीस जाले रे आनी आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन तुमी सकडी हांगासर आयल्यात. तुमकां पळोवन वरती दादोसकाय भोगता आनी ह्या संदर्भी आमच्या मोदय आसात ह्या कार्याचे मुखेल सैरे मानेस्त मायकल डिसोजा. ह्या दिसांनी मानेस्त मायकल डिसोजाचें नांव हरये कडेन गस्ते आसा. कितें म्हळ्यार तांचे हर एक कडेन गेल्ले कडेन ते म्हणटात माय भास माय गांव, वय माय बाब माय भास आनी माय गांव. ह्या तिनाक आमी आमच्या जिवितांत व्हड प्रामुख्यता दिवचे, मात्र न्ही आमचे उपकारी मोन दाखयचे. त्या देखून हे तीन विशय ते घेवन खंयसर वेतात थंयसर आयिल्ल्या लोकांक उत्तेजन दिवचे, मात्र न्ही जे कितें देवान तांकां दिलां तांतलें उदार मापान ह्यो तीन संगती आमच्या समाजांत वाडोवचे थंय सोडोवचे थंय वरती मिनत घेवन ते तांचे आदार दिते आसात. प्रत्येक जावन तांची व्हडली देणगी आसा भुरग्यांच्या शिकपाचें. दुबळी भुरगीं आसात, गरजेवंत भुरगीं आसात, तांचो फुडार व्हड करचे थंय तांची देणगी वरती आसा. मात्र न्ही कोंकणी भास उरोवचे खातीर, कोंकणी भास जिवाळ दवरचे खातीर कोंकणी विजन मिशन ह्या एका ध्येयकाल जे कोण बरोवपी आसात तांकां बूक परगट करूंक जायनातल्या वेळार तांच्या कर्सान ते परगट करची एक व्हड जबाबदारी घेतली आसा. आनी तिसरें आनी तिसरें मिसांव तांचें आसा भलायकेचें दान. भलायकेचें दान. परच्या पोरूच बाद्यार आसच्या
त्यांच्या हॉस्पिटलाक एक एमर्जन्सी ब्लॉक बांधून हाडचे खातीर तांणी एक स्वंत बिल्डिंग थंयसर स्पॉन्सर केला, मात्र न्ही ताचो बुन्यादी फातोरी घाला आणि जावं फादर मुल्लर्स आणि इतर वैजकीय आस्पत्रेनी तांची ही वर्ती देणगी आसा, म्हणजे आमी सुमेस्तांनी बरी भलायकी जोडून घेवचे म्हणसो तांचो दिश्ट जावन आसा. आणि अशें हांव उलोवंक गेलो जाल्यार खंडीत ती पट्टी नामनूच वयतली आणि आमी हांगासर तांचे वयर दवरलेल्या अभिमानान मात्र न्ही तांणी आमच्या समाजाक दिवच्या ह्या व्हडल्या एका देणगे खातीर अभिमान पावून ह्या एका धाकट्या कार्यक्रमाक तांकां आपयल्या वेळार तांणी आमचे आपोवणे स्वीकार केले आणि आज ते हांगासर आसात. तुमचे सुमेस्ताचे नावी घट्ट ताळयांनी तांकां हांव देव बरें करूं मोगाचो स्वागत मागता. आमचे मदें आसा गीता जुडीत साल्डाना. ती वृत्तेन एक टिचर आणि तिची वळख तुमकां खंडीत जावन आसतली म्हूण हांव चिंता, कित्याक तिणें करची समाज सेवा पळोवन आमच्या सोशल मिडियान तिका येदळूच भरपूर पब्लिसिटी प्रचार दिला कित्याक म्हळ्यार न्ही ती प्रचार आशेता म्हणून बदलाक तुमकां कळीत आसचे प्रमाणे आमच्या मंगळुरांत जायते कन्स्ट्रक्शन कामाक येतात, जावं बिजापूर तावन बಳ್ಳारी तावन गुलबर्गा तावन आमच्याच नॉर्थ कर्नाटका तावन तशेंच नॉर्थ इंडिया तावन येवचे आसात. छत्तीसगड, बिहार, मध्य प्रदेश, UP असल्या गांवां तावन येतात आणि वडिलां कन्स्ट्रक्शन कामांत बिजी आसतना तांची भुरगीं जावं दे रेवेळेर वा जल्ली पात्रांनी खेळून आसचे आमी पळयता. मागीर इल्लें व्हड जालें जाल्यार तेणें वचून भीक मागचें असलीं कामां करते आसतात आणि असल्या भुरग्यांक सांगता हाडन तांकां एक शिकाप दिवचें एक वर्ते मिसांव गीता टिचर त्याच नांवान लोक तांकां वळखतात आणि ती ते मिसांव करते आसा. आणि आज हांवें तिचे लागीं उपकार मागिल्ल्या वेळार ह्या एका कार्यक्रमाक येवन भुरग्यांक तशेंच वडिलांक उत्तेजन करीचे म्हणल्यार ती ओपून घेतल्या तिणें आणि ती हांगासर आसा. तांकांय तुमचे सुमेस्ताचे नांवे आणि ह्या पुरुषाचे नांवे हांव बरो स्वागत मागता. आमचे मदें आसा आमच्याच कोवंताचे वडील मानवीक बाब मेल्विन डिकुन्ना. तांकां कांय स्वागत करचें म्हणना कित्याक ते घरचे मनीस. तांकां तशेंच मानेस्त ऑस्वल्ड रोड्रिगस आणि तुमकां सुमेस्तांक ह्या सालांत आसच्या तुमकां सुमेस्तांक ह्या एका मोठ्या पूण अर्थाभरीत कार्याक हांव मोगाचो स्वागत दिता. भोवनी भयणीनो 1947 ह्या कार्मेल गुड्यार कार्मेलीत पाद्रांबाचें येणें जाल्लें आनी त्याच वर्सा आमकां स्वातंत्र्य लाभलें आनी त्या वेळार हो गुडो आसलो आनी ह्या गुड्यार मोड्यांक उलपायताले, स्मशान आसलें. पूण आज हो जागो कसो परिवर्तीत जाला म्हणून तुमी हर एकले जिवंत साक्ष जावन आसात. कडी जावन देवाचें बेसांव आसलें आनी कार्मेलीत प्रादींचो कळमीतनांतलो वावूर आसलो आनी लोकांचो पाठिंबो आसलो. प्रत्येक जावन ह्या गुड्यार जावची आत्मीक कार्य लोकांक हांगा थंय हाडटा, मात्र न्ही पाटी वयता आसतना ती काळीज भरून बेसांवां घेवन पाटी येतात, मात्र न्ही मोतींत समाधान जोडून पाटी येतात. आनी असल्या संदर्भार केवळ लोकांक आत्मीक रितीन मात्र आदार दिवचे न्ही, बघा तांच्या सामाजीक गरजांकी पावोवचे म्हणजे मिसांव आमच्या याजकांनी त्या दाडातावनूच घेतलें आनी त्या दिसा तावन आज म्हणसर विविध रितीन समाजाची सेवा करची कार्य चलते आसात. आनी तांतलें एक कार्य जावन आसा हे कार्मेल इग्नाइट, म्हळ्यार गरजेवंत भुरग्यांक तांचो फुडार बांदून हाडचे खातीर कांय इल्लें आमचे लागीं आसलें लोकांनी आमकां दिल्लें. ह्या भुरग्यां सांगता गरजेवंतां सांगता वांटून तांचो फुडार बरें करचें तसलें मिसांव. ह्या सांगता म्हाका भोवन निबडीनो तुमकां कळीत आसचे प्रमाणे नॉर्थ कर्नाटकान प्रत्येक जावन गुलबर्गा, बಳ್ಳारी, बेलूरू, शिवमोग्गा आनी लोंडा हांगासर दुबळ्या लोकांक शिकाप दिवचें काम चलता. आमी शहरांनी इस्कॉलां बांदलेलीं नात, बगार हळ्ळेंनी इस्कॉलां बांदून थंयसर थंयच्या लोकांक शिकाप दिवचें काम आमी करते आसा.
त्या सांगता बಳ್ಳारी, दावणगेरे आणि कलबुर्गी असल्या जाग्यांनी हळ्ळे हळ्ळेक वचून थंयसर टेलरिंग शॉपां ओपन करणं आणि फुंक्याक तांच्या स्त्रियांक तरबेती दिवन सुमार 6 म्हयन्यांची तरबेती थंयसर मेळटा आणि उपरांत शिकले उपरांत तांकां एक स्टिचिंग मशीन दिवन तांणी तांच्या पांयार रावोशें करचें काम आमी थंयसर करते आसा. ते मात्र न्ही आसता थंयसर मात्र न्ही आसता बಳ್ಳारींत आनी एक आमचें शेल्टर फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन, मार्गदेगेर आसच्या भुरग्यांक, कोणी नातल्ल्या भुरग्यांक, अनाथ भुरग्यांक सांगता हाडून तांकां थंयसर रावोवचें काम, सांगताच तांकां शिकप दिवचें कामी आमी करते आसा. आनी त्याच जाग्यार काम नासतना वा शिकोवंक मन आसा पूण तसले संपन्न नातल्ल्या वेळार तांच्या तरणाट्यांक वेल्डिंग, ड्रायव्हिंग, कार्पेंट्री असले स्किल ट्रेनिंग दिवचें कार्यक्रम आमी करते आसा. मैसूर आनी बेंगळूर असल्या जाग्यांनी आजच्या दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक, म्हळ्यार आवय बापायक दोळे दिसनांत ती कुर्डी, थोडी 100% कुर्डी, थोडी 50, थोडी 60, 70 अशी आसात आणि तांच्या भुरग्यांक शिकप दिवचें कामी फाटल्या 10 वर्सां जावन आमी करते आसा. तुमकां कळीत आसा फाटल्या 2 वर्सां जावन आमचे पाद्र्यापू टांझानियाक वचून थंयसरी डिस्पेन्सरी बांदून, इस्कॉलां बांदून, सोशल वेलफेअर कार्यक्रम करून सांगताच भावार्थ तांच्या लोकांक दिवन थंयसरी मिसां वावर करते आसात. आणि हर एक वर्सा बाळोजीचे फेस्त हांगासर चलता आसतना ब्लड डोनेशन कॅम्प, हेअर डोनेशन कॅम्प असली कॅम्प आमी करता. मात्र हांवें सांगल्या त्या बಳ್ಳारी, गुलबर्गा असल्या जाग्यांनी हळ्ळ्या हळ्ळ्याक वचून डेंटल कॅम्प, कॅट्रॅक्ट सर्जरी आणि जनरल हेल्थ चेकअप असले काम आमी करते आसा. फाटल्या जायत्या वर्सांनी बाळोजीचे वार्षिक फेस्त जाता आसतना आमी जे कितें फेस्ता वेळार हांगासर भक्तिकांनी दिल्ली काणीक आसा ताचे मुखांतर विंचून काडलेल्या एका दुबळ्या कुटुंबाक घर बांदून दिवचे योजन आमी हातीन घेतलेले आसा आणि ते जारीर आसा. आणि ते मात्र न्ही आसता म्हाका भोवन आनी भयणीनो, आमच्या भोवारी जायते ट्रस्ट आसात, समाज सेवा करचे तसले ट्रस्ट आसात आणि तांचे संगताय हात मेळोवन आमी दुबळ्या भुरग्यांक कुमक करचे एक वर्ते मिसांव करते आसा. इतली सकड सेवा ती जाता जाल्यार जायते फावटी ती सेवा पोटल्या फाटल्यान जाता, कित्याक चड पब्लिसिटी दिनासतना गुप्ती ही सेवा आमी दिते आसा. आणि हाका बाळका जेजूचें बेसांव मात्र हांगासर येवच्या भक्तिकांचें दान मात्र उदार मनाच्या दानितावन मेळचो आमकां पाठिंबो जावन आसा. जर आज आमी तुमकां हांगासर आपयलां जाल्यार न्हय आमकां फोटो काडन आमकां हाचे जावन पब्लिसिटी जोडिजे म्हणच्या उद्देशान खंडीत न्हय. बदलाक तुमकां जर आमी हांगासर सांगत आपयलां जाल्यार आमचे मानेस्त आसात सामाजीक सेवा दिवचे तसले तांचे जावन बरी उतरां आयकुया आणि आमच्या जिविताक थोडे प्रेरण जोडून घेवया म्हणच्या उद्देशान. दुसरे मात्र न्ही, कशें हांव घर जेवंत गी तसो अन्य एकलोय घर जेवंत आसा. तुमी वडलो सुमार 2.5 वरार थोडी आयिल्ली आसात, 2 वरार आयिल्ली आसात, 3 वरार आयिल्ली आसात म्हणटना तुम्ही खंडी जावन एकामेकाची वळख केल्या, एकामेकाची साळवळ जाल्या आणि आता ती इश्टागात जोडून हाडल्या, ती तुम्ही त्या इश्टागतेन वाढूंक साध्य आसा. असल्या सर्व बरे उद्देश दवरून तुमकां आमी हांगासर सांगत आपयल्ले आणि आमची आणि तुमची इल्ली साळवळ जावं दी, इश्टागत जावं दी म्हणच्या त्या एका बऱ्या उद्देशान. आणि तुम्ही या आपोवण्याक पाळो दिला आणि तुम्ही हांगासर आयला खंडी जावन आमकां वरतो संतोष. आणि परत्यान एक फावटी ही प्रास्तावीक उतरां मुक्तीत आसतना तुमकां समेस्तान या कार्याक बरो येवकार मागता आणि बाळका जेजूच्या आशिर्वादा तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर प्रत्येक जावन हांगा वेदीर आसच्या सैऱ्यांचेर हांव मागता. देव बरें करूं. अस्कुऱ्या तोंडार मोगाळ उतरान सर्वांक स्वागत दिल्या. फादर स्टीफन तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत हांव मागता. मोगाचेनो, आज आमची सवय आसा मानेस्तीन गीता जोडीत सल्डाना. हिच्या विशयान सांगचें जाल्यार मुस्त आसा. ऑलरेडी पाद्रपांनी सांगलें. दांपून वेच्या इस्कॉलाक ती जावन आसा एक बरगोशाचें खीर नमुन्येत. प्रत्येक जावन कट्टड कार्मिकाच्या भुरग्यांक, दुबळ्या विद्यार्थींक तांकांय शिक्षण मेळाचें म्हणल्या इराद्यान कळमीत नासतना ती वावुरता. त्या भुरग्यांक शाळांनी दाखला दिती,
दिता आनी तांकां ती शिकयता. तुमी जावन आसात एक धैर्यादीक स्त्री. बदलावन कोणी दुसऱ्यान तावनू येजे म्हणून राखनासतना ती बदलावन म्हजे तावनूच येजे म्हणून समाज बदलावनाक तुमी दिवच्या सेवेक हांव सर बरें मागता. आतां तुमी आमकां समेस्तांक उद्देशिसून 2 उतरां उलयचे म्हण विनंती करता. वेदीचेर आसच्या पत्रेबांक मनेस्तांक म्हजो कालतो मान बगावन वेदीच्या मुखार आसच्या समेस्तांक म्हजे प्रणाम. म्हजें नांव गीता टिचर. म्हजे विशयांत मस्त सांगलें, पूण फाटल्या एका वर्सांत हांव जायत्या पेपरांनी TV माध्यमांनी आनी जायत्या कडेन म्हजे विशयांत जायते बरे विशय इंटरनॅशनल न्यूज म्हणसरी गेलां आनी म्हाका आज लोक एक टिचर एका भुरग्यांक शिक्षण दिल्ली टिचर म्हणून एक गौरवान आनी एक मनान लेखतना हांवें क्रिस्तांव भुरगें जावन देवाच्या सेवेंत चलता आसतना देवान म्हाका दिल्लें हें एक जबाबदारी म्हण चिंतून हांव करतेत आसतना म्हाका बौद्ध दुस्काय भोगता आनी संतोश भोगता. मोगाचें न्हू हांव दुबळी एका आवय बापायक जल्माल्लें भुरगें. आमी 6 जाणां भुरगीं आसलें. हांव कित्याक हें आज म्हाका सांगाचें पडटा, जायतीं भुरगीं हांगा आसात. 6 जाणां भुरग्यांत हांव निमाणें भुरगें. आमच्या उरल्या सगळ्यांक 10th म्हणसर मात्र शिकयलें आमच्या आवय बापायन, पूण म्हाका आनीक इल्लें शिकाचें म्हणली आशा आसली. पूण म्हज्या आवय बापायन म्हळें, ना पुता सगळ्यांक शिकयलें तितलें तुका आमचे कडेन पयशे नात म्हणाली. ते दाडा हांवें घरा बसोवना. म्हज्या फ्रेंड्सां कडेन विचारलें आनीक काळें खरी येत म्हण चिंतून सकाळीं 5 वरां उठतलीं आनी न्यूज पेपराच्या अंगडीक थावन न्यूज पेपरां काडून घेवन सगळ्या घरांनी हांव घालतलीं आनी थंय तूं मेळिल्ले दिसाक 20 रुपये त्या काळार. ते 20 रुपये 600 रुपये जाताले. त्या 600 रुपये वट्ट करून हांव म्हजे इस्कालाचे फीस, म्हजे युनिफॉर्माचे आनी कितें प्रा करताली. आनी हांव अशें 10th जाल्या उपरांत म्हजें कॉलेज शिकलीं, TCH केलें. कोणाय कडेन हांवें विचारूं नासलें. मग अशा भुरग्यानो आज तितलें मात न्ही, दुसरें हांवें इस्काला कॉलेजीक येता आसतना केल्लें आसा. ह्या इजयच्या मार्केटीक आमचें घर उर्वा आसलें. उर्वांत हांव इजय म्हणसर हांव माथ्यार एक 10 काट वाळचे भाजी आनी भाजी माथ्यार 2 हें पुरो हांवें 6th 7th हायस्कुलांत केल्लें. आनी त्या मार्केटीन तें इकोवन तातूंत आयिल्ले पयशे आमचे कडेन ना वाळचे भाजी म्हजी आवय दुसऱ्या कडेन खाण घेवन दिताली. ती 4 रुपयाक खाण गेल्यार ती 4.5 रुपया इकचे. ताचे 8 आण्यांत हांवें दवरलो. ते इस्कालाच्या म्हज्या गरजांक हांव उपयोग दितली आनी म्हजे इस्कालाचे बरेंशें खापाव करतली. मोगाच्या भुरग्यानो, आज तुमी तुमच्या मम्मी डॅडीन आज म्हाका तें दिवना, हें दिवना, तें करूं ना, हें करूं ना, हांव घर सोडून येता, हांव आनी कितें करता म्हण म्हणचें आसा, चिंतचें आसा. ही सूख समजणी आज तुमकां सगळ्यांक बरी आवय बापाय दिल्यार देवाक धन्या, देवाक अर्गां दिया. आनी आवय बापायक सांगाता तुमचें मिसांव काम तुमचें शिकचें तें बऱ्या तरान करा. आनी आवय बापाय कितें तुमकां कश्टान दितात तें तुमी बऱ्यान ताचो प्रतिफळ काडा. दुसरें अशें हांव टिचर जावन मुंदरलें. मुंदरून हांव टिचर जावन 25 वर्सां हांवें विविध इस्कालांनी काम केलें. मस्त इस्कालांनी बरेंपण केल्लें, जायतें दांपून आसा. तें उक्तावणाक येवना. तातूंत 2 भुरगीं आसात. तें एक मात सांगता हांव. भोव दुबळीं भुरगीं 7th आसलो भुरगो, तो मस्त शिकनातलो. हांवें म्हळें पुता तुका शिकोवंक तुका कळना जाल्यार म्हजे कडेन सांगाचें तुवें, हांव तुका 10 पटी जाल्यार शिकयता. पूण तूं कित्याक शिकयनाय? 40 भुरगीं आहलीं, तुवें शिकाचें. पूण तो शिकनातलो. हांवें म्हळें तुज्या आवयक आपयन हाडिचें. येवंकूच ना आवय. मागीर हांव एक दीस ताच्या घरा गेलीं. घरा येता आसतना आवय मारणान तिका पिडेंत आसा. बापूय तें पिडेंत सरला, एड्स पिडेंत. आनी त्या दीस त्या आवयन कितें एक भुरगीं आसा देखून म्हाका सांगूंक जायना, एक व्हडलें निर्धार केलो म्हजो आज दीस आखेरेचो म्हणून. आनी त्या वेळार हांव थंय पावलें. देवान म्हाका थंय आपयन व्हेलें. आनी त्या दीस सावन त्या भयणीक हांवें सांगलें, हिंदू स्त्री ती, तुज्या 2 भुरग्यांची जबाबदार म्हाका, हांव पळयतां.
तांकां शिकयता आनी सकट म्हाकाय दोगां भुरगीं आसात तांकांय तुज्या भुरग्यांक हांव शिकयता म्हणून एकलो सिवील इंजिनियर आज आनी एकलो ITA आनी एक शिकाप सोडलो हें पुरो शिकाप ताका हांवें दिल्लें इतलें मात्र न्ही अशीच दुसरी मस्त इस्कालांनी सेवा अशीच गुपीत केल्ली आसा अशें आसता गेल्या त्या वर्सा म्हाका एक हांवें ट्रान्सफर काडून गेलें ताचे पयलीं हांव इस्कालाचे अधिकारी जावन आसली म्हाका तें नाका आसलें म्हाका भुरग्यां व्हडलो भुरगीं जावन शिकप जें म्हण आसलें एक ल्हान इस्काल आसलें देखून 10th जायत पुरो म्हाका पुरो आसन जाली मस्त शिकप होती हें मस्त हांवें माथ्यार व्हरून मस्त केल्ली म्हजी कारबारां जायतीं आसात देखून एक ल्हान इस्काल आसा पुरो म्हणून आयली येताना थंय भुरगीं 5 अयो ह्या 5 भुरग्यांक हांवें कशें शिकोवचें आनी कालें करचें म्हळें हांवें सुत्तमुत्तल सगळ्यांनी हांवें एक सर्वे केलें सर्वे करता आसतना भिकारी भुरगीं उस्तूर नातलीं घर नातलीं आनीक बिहारांतल्यान आयिल्लीं मासलेच्या कामाक आयिल्लीं दर्या तडीर आसलीं न्हंय तडीर आसलीं बस स्टँडांत आसलीं रेल्वे स्टेशनांत आसलीं अशें जायतीं भुरगीं म्हाका मेळ्ळीं आनी त्या भुरग्यांक आपोवन हाडचें तितलें सुलाबायेचें न्हय ताच्या आवय बापायक कन्सर्न करून हाडचें तितलें सुलाबायेचें न्हय तांच्या संग काम करनासच्या ताच्या अधिकारींक तांचे तावन ह्या भुरग्यांक सोडोवन हाडचें तितलें सुलाबायेचें न्हय बहुत कश्टांचें काम हें सगळ्यांचे मनावलीसी म्हणटात आमी सगळ्यांक हांवें कम्फर्ट करून सगळ्यांक सांगून कर तांचे सगळ्यांक विश्वासाक घेवन त्या तितल्या भुरग्यांची जबाबदारी काडून हांवें इस्काला काडलें इस्कालाक येताना एकच परकाट आंगलें परकाट म्हणटा आमी न्ही कांय ना पिनकोर अशें पळय तशें एका आंगल्यार तीं भुरगीं आयिल्लीं आनी मस्त गाण म्हळ्यार गाण मनीस जाल्लो रावाना थंय पूण त्या भुरग्यांक नाडोवन तांच्यो नक्षो काडून तांच्यो उवो उगोवन माथ्याक तेल घालून ब्रश पेस्ट तांकां इन्नर वेर वाळो आनी कितें सकळ मुलभूत सौकर्य हांवें दानींगडे इसारन हांवें त्या भुरग्यांक दिलें आनी त्या भुरग्यांची हांवें सेवा केली एक दीस हांव त्या भुरग्यांची माथ्याचे उवो उगयताना दनपारां जेवन एक दोगां टिचरां थंयसर आयिल्लीं दुसऱ्या इस्कालाची अयो मैडम ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ म्हणाली म्हाका तें मस्त खुशी जाली व्हडली हांवें आनी एक फंक्शन आसलें आमच्या इस्कालान त्या वेळारी एक प्रोग्राम जाताना एक मापळ्यांचो म्हणालो इवरू ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ मदर तेरेसा म्हण म्हाका मस्त धदोसकाय भोगली जावं दी म्हणजे एक ल्हानशें काम हांवें देवा थंय केलां जाल्यार तें उजवाडाक आयलां आनी सकड हें जाल्यार म्हणून म्हणून त्या भुरग्यांक इस्काला काडलें मात्र न्ही त्या इस्काला काडल्या वेळार तांकां मुलभूत कांय नासलें जावं तांकां उस्तोर जावं तांकां बूक स्टेशनरी आनी कितेंच नासलें त्या दाडा हांवें म्हज्या सगळ्या इंग्लीश मिडियमाच्या HMांक कॉन्टेक्ट केलें आनी म्हजे कडेन इतलीं भुरगीं आयल्यात वय मॅडम आमी वाचलां तुज्या पेपरार बरयलां अयो तूं इतलें बरें काम करतना आमी तुज्या सांगात आसा म्हणून तांणी तांच्या इस्कालाच्या वॉट्सअपांनी सगळ्यांनी घालां आमची अशी दुबळी एकली भुरग्यांक अशें करता लोरी उस्तोर आयले भुरग्यांक ते पुरो त्या भुरग्यांक हांवें दिलें ताचे उपरांत जायत्या दानींनी बूक पेन्सील पेन भुरग्यांक वाणो आनी कितें बॅग पुरो गेल्या त्या वर्सा दिवन जालें तितलें मात न्ही जायते व्हडलीं मनशां म्हज्या इस्कालाक आयलीं मक्कळा कल्याण इलाकेचो व्हडलो डायरेक्टर बँगलोरतान आयलो बँगलोरतान विधाना सौदातान म्हाका कितलीं फोनां मॅडम तुज्या विशयांत आमी मस्त आयकलां तूं अशें प्रकर्ते येता आनी जाय की आमच्या डिपार्टमेंटाक तूं एक माथें उखलून धरचें तसलें टिचर म्हणून आनी ते फोन पयले आमच्या BOक येताले ताच्या उपरांत त्या टिचरी कडेन म्हाका उलयचें म्हणटाना BO म्हाका आपोवन दितलो कित्याक BOच्या इस्कालाच्या कॅम्पसांत तो म्हजें इस्काल आसलें BO आपोवन म्हणटलो ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬರೋದು म्हाका एकतर बेन दिसता तुका तूं ओल्याचें येता म्हाका ती येना म्हणून हांवें म्हळें म्हाका न्हय तें म्हज्या सोम्यान हें बरें करचें म्हळें तशें आदल्या पटीत सगळीं आमी कर्नाटकाची व्हडली JD मॅडम आयली म्हज्या इस्काला येवन ती आयली ऑफिसाक आमच्या सगळ्या कर्नाटकाच्या हें पळोवंक आमच्या कोडयाळाक आमच्या BOन ताकाय म्हज्या इस्कालाक आपोवन हाडलें आनी ह्या भुरग्यांक पळोवन ती इतली संतोश पावली आनी इतलें बरें करून ती भुरगीं वाचचें पळयलें हर एका भुरग्याक तिणें वाचयलें
ती हिंदीची भुरगीं तांकां कन्नड आ आ इ सोडून ಒಂದೆರಡು येना हिंदी सोडल्यार त्या भुरग्यांक सुरवेर म्हाका दिवंक कांय नासलें हांवें एक इल्ली रेवाडली एक 2 गुणयो आनी तें धरणीर घालून त्या रेवेर आ आ इ बरोवचें आहलें ताचे उपरांत पेंट पुसून परत्या परत्या बरोवन बोट धरून बरोवचें आहलें म्हज्या उस्क्यार बसोवन ಒಂದನೇ ತಾವು 7ನೇ मुशारा 7 भुरगीं 60 भुरगीं आसलीं तितल्या भुरग्यांक हांवें शिकयलें मात न्हय तांकां कन्नड 1ರಿಂದ 100 येता बरोवंक येता वाचूंक येता थोडे थोडे वर्ड्स कन्नडाचे उलोवंक येता जनगणमन येता जय भारत जननी येता व्हडले कार्यक्रम आसले आमच्या कलकुराचे ತಾನೇ ಮಕ್ಕ ಮುಳೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ಜೈ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ಹೇಳಬೇಕು ಬಿಹಾರದ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಮುಳೆ ಆಮೇಲೆ ಬುರ್ಗೆ ಪೂರ ಟ್ರೈನ್ ಕೇಳೆ नांजलारी म्हणटाती पळयतना थंय जाली ही आमची तिके पिट्टी जाली गे भुरगीं ओ त्या सायजाची जाली म्हणून तिके हायस्कुलाची जाय आनी म्हणून आनी कोणें एक सजेशन केलें गे ओन्ली तें ओन्ली पूण त्या मट्टाक म्हणशीर आमची भुरगीं आज जाली म्हण जाल्यार ती एक क्रेडीट आमच्या क्रिस्तांव समुदायाक कित्याक हांव क्रिस्तांव बाळ क्रिस्तांव भुरगें म्हाका देवान दिल्ली जबाबदारी आज हांवें केल्या म्हणून म्हाका बस्तू खुशी भोगता आनी तितलें मात न्हय म्हाका उदकाचें आनी इस्कालान डेस्कां नातलीं ते धर्मस्थळाचे योजनेंत तांणी एक 10 डेस्कां दिलीं 1,80,000 तांणी ताका इल्ले पयशे म्हाका दिवंक आहले म्हाका रोटरी लायन्स तांणी पुरो इल्ले हेल्प केले आनी जायत्यांनी म्हाका अशें तें हेल्प केलें कारण कित्याक म्हळ्यार आमच्या गोवमेंट इस्कालान दुसरें कांय ना भुरग्यांक बिस्यूटां मेळटा युनिफॉर्म सगळें वर्स भुरगीं हाडल्यार मेळटा पाठ्यपुस्तकां मेळटा पूण ही भुरगीं आमची गेल्या वर्सा ऑक्टोबरांत एंट्री जाल्ली हांव ऑगस्टांत त्या इस्कालाक सेरवाली तशें जाल्ल्यान आमच्या भुरग्यांक कांय मेळोंक नासलें देखून नेक्स्ट इयर ह्या वर्सा मेळटालें देखून त्या वर्सा कांय नासलें म्हळ्यार म्हाका मस्त कश्ट जाले त्या वेळार कोणा कोणा कडेन हांवें विचारल्या वेळार जायत्यांनी आमकां खूब हेल्प केल्या जायत्या विशयांत आज आमची भुरगीं 100% रिजल्ट जावन मात्र न्हय आंबेडकर जयंतीचे कोणाचें एक प्रोग्राम आसलें तांणी एक कॉम्पिटिशन दवरलें आनी त्या कॉम्पिटिशनांत आमची भुरग्यांक 34 प्रायजां मेळ्ळ्यांत आनी तितलें मात न्हय आमची हिंदीची भुरगीं कन्नड कलिका हब्बा म्हण उरल्या सगळ्या कन्नडा इस्कालाच्या भुरग्यांक वटू ही भुरगीं ॲड जावन तांणी त्या कॉम्पिटिशनांत भाग घेला दुसऱ्या विशयी हो तांतूय त्या भुरग्यांक प्रायज मेळोना जाल्यार समाधानकारा दिलां कळ्ळें कित्याक ही बिहाराची म्हाका म्हळ्यार तितली मुंदरसून गेल्यांत म्हण जाल्यार हांव आनी म्हजे आनी एकले टिचर दोगां मात्र इस्कालान 1ರಿಂದ 7 मुशेर सब्जेक्ट आसा हांवें आनी एका टिचरीक हांवें म्हज्या हातांतलो सांबाळ दिवन कित्याक तेंय एक विधव भुरगें आसलें टिचर ताकाय दिवंक कांय नासलें सरकारांतल्यान कांय मेळनासलें अशें म्हणून त्या भुरग्यांक बरें इस्काल बरें शिकाप दिवचे खातीर जायते कश्ट केले जायत्या भुरग्यांक तांकां हांवें आज उजवाड दिला शिकाप दिला हें परत दिवंक म्हज्या सोम्यान म्हाका तयार केलां आनी हें धैर्य आनी बळ दिल्ल्याक म्हज्या सोम्याक हांव वर्गां दिता तशेंच ह्या वर्सा फादर स्टिफन म्हज्या इस्कालाच्या भुरग्यांक हेल्प करूंक आज मुखार आयला ताकाय हांव आभार मानता आनी सर्वीस परचिंतराळ आशिर्वादां ताचेर मागता आनी सगळ्या भुरग्यांक बरी भलायकी आनी सकट मुखारींकी म्हज्या बरी जायतीं टिचरां मुखार येवन आनी चड आल्या भुरग्यांची सेवा करूंक सुमेस्तांक सर्वीस परदेव उत्तेजन करून दी म्हणून सुमेस्ता लागीं म्हजें मागणें जावन आसा आनी धन्य देवाक वर्गां दिता म्हाका अवकाश करतल्या पदऱ्या बाग आनी तुमकां देव बरें करूं थँक्यू फादर तुमचें जीवन जावन आसा सुमेस्तांक एक मार्गदर्शन गीता टिचर तुमकां सर बरें मागता मुखार तुमी दिवच्या समाज सेवेक हांव सर बरें मागता तशेंच बाळकाजीची आशिर्वादा तुमचेर हांव मागता आमचे सगळे आसात मानेस्त मायकल डिसोजा हांचे विशीं 2 उतरां उलोवंक हांव कशी व्हरता मोगाचें न्हू पुत्तुरान जल्मोवन मुळावें शिकप संपोवन आपल्या गांवार सोजा मेटल मार्ट म्हणलें उद्यम तांणी प्रारंभ केल्लें जावन आसा ताच्या उपरांत सोजा इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणलें सुरवातून पयशिल्ल्या दुबायंत तांणी तें उद्यम सुरवातलें तांच्या दुबायच्या कंपनींत साबार आमच्या मंगळूरच्या युवजनांक काम दिवन साबारांचो फुडार बांदून हाडूंक तांणी सहाय केल्ली जावन आसा मंगळूर DCCच्या CODP संस्थे मुखांत्र एज्युकेर म्हणल्या नांवा काल
सबार विद्यार्थींक धन सहाय दिवन उंचलेन शिकाप जोडूंक सहकार ते दिवन आसात. आमच्या युवजनांनी नागरीक सेवेंत फुडें सरच्या इराद्यान सा लुईस कॉलेजींत नागरीक सेवा अकादमी प्रारंभ केल्ली शाती तांची. आनी आतां हांगासर कार्य चलून आसा जाल्यार तुमचो सहकार खंडीत जावन आमचे सगळे आसतलो म्हूण हांव पाती येता. कोंकणी भास जावं, संस्कृती जावं, कोंकणी फिल्म जावं या कोंकणी फेस्ट जावं, शिकपा क्षेत्रांत जावं, भलायकी क्षेत्रांत जावं, समाज सेवेंत जावं, सर्वांती ते मुखार. विजन कोंकणी म्हणल्या नांवा खाल 100 कोंकणी बूक मोकळी करूंक तुमच्या चिंतपाक तुम्ही कितले व्हडले कोंकणी अभिमानी म्हणलें आमकां दिसून येता. मानेस्त मायकल डिसोजा तुमी आमचे सगळे आसचे एक संतोशाची कोबारच जावन आसा. आतां तुमी आमकां उद्देशिसून 2 उतरां उलयजे म्हूण विनंती करता. सोमेश तांक बरी सांगच्यो माना देखीक बापानो हांगा हजार सरल्या वेदीर आसल्या ऑजवर्ल्ड म्हजो आमच्या चॅरिटीचो एडवायझर आनी हांगा येयल्ल्या आमच्या मोगाच्या विद्यार्थीनो तांच्या आवय बापायनो आनी सुमार सांगलें आतां कितें हातून आज हांव 3 संगती तुमच्या मुखार दवरतां. पयल्यान पयलें हांवें म्हणचे खंय गेल्ले कडेन पाद्र्यापान सांगलां त्या अर्थ गरजेचें उतरां आमच्या कोंकणींत एक सोबीत सांगणी आसा. माय बापाक विसर नाकात, बाबाक विसर नाकात, माय भाशेक विसर नाकात आनी माय गांवाक विसर नाकात न्हू. आनी विसर नाकात म्हळ्यार कळ्ळें माय बाबाक विसर नाकात म्हळ्यार माय बाबाक मान दिवंक विसर नाकात सगळें तुमच्या लायफांत. कित्याक सांगलां आवय बापायचे बेसांव आसल्यार आमकां खंयी वचून पावयेत. कित्याक सांगल्यार हांव एका आमकां त्या दळा बाप सरता म्हणसर एक अनुकूल वस्त कुटुंबांत जल्मल्लो आनी म्हज्या आमकां आमी 13 जाणां भुरगीं हांगा 13 जाणां भुरगीं आसले आवय कोणी आसचे म्हाका दिसना बट हांव सांगचें म्हाका गोत्तू ना. 13 जाणां त्या खातीर आमी 13 भुरगीं. हांव कितें सांगता म्हळ्यार आज हांव कितें जावं कारण आसा सांगल्यार म्हजो बाब 9 वर्साच्या प्रायर सरलो आनी त्या दाळा म्हजी आवय चड शिकिल्ली न्ही. हांव कितें सांगता म्हटल्यार म्हज्या आवयच्या त्या सॅक्रिफिसांत, म्हज्या आवयच्या त्या मागण्यांत आनी म्हज्या आवयन त्या दाळा म्हाका दिल्ल्या देखींत हांव आज इतलें जावं पावलां. हांव म्हणलें म्हणजे सक्कड म्हज्या भाव भयण आमकां आसलें एकच आमकां सांगचें आसलें काल्यान सांगलां आवय तिका त्या आमकां पुत्तुरांत एका महान पाद्र्याबान फादर पत्रोवन त्या दाळा 70 वर्साच्या पयल्यान कॉलेज बंदल्ली. आमकां एलिमेंटरी स्कूल, सेंट विक्टर्स गर्ल्स हाय स्कूल, सेंट फिलोमिनास हाय स्कूल आनी एक कॉलेज बंदली सेंट फिलोमिनास कॉलेज. तें जाल्लें म्हणटी आमच्या तल्या आनी उरल्या जातीच्यांकी दुबळ्या भुरग्यांक शिक्षक अवकाश मेळ्ळो. त्या दाळांत आमी कॉलेजीक येताना सगळ्या पुतूरच्या भुरग्यांनी पाद्राबड्या कन्सेशनी सारकें सगळीं दुबळींच कांय इल्लेशें आमी इल्लेशें अनुकूलवंत जाल्यार आमकांय इल्लेशें कन्सेशन मेळ्ळां. हांव कितें सांगता म्हजी माय म्हणटाली तिणें खंय आयकल्लें पुता तुवें कालें जावन कॉलेज शिकोवन भायर येयचें म्हणून कळ्ळें गे. त्या जाल्यार म्हणजे आमच्या कुटुंबांत सगळे कॉलेजीचे उणें पडिना. हांव एकलो मात्र मोदे हांव तुमकां सांगना मोदे म्हाका एक ब्यार करेचें म्हणून 17 वर्सार भायर सरलो कळ्ळें. तें म्हाका कशें एक PUCन दिवना फर्स्ट इयरांत परमिशन दिलें आनी हांव ब्यार स्टार्ट केलो. म्हाका देवान सोडून घालूं ना कळ्ळें न्हय. बट मायक म्हज्या ब्या आसलें कळ्ळें जाता म्हळ्यार सुरू केल्या उपरांत व्यार ना डिग्री ना चलवणचें एक आसा त्या जाल्यार काम केलां बट देवाच्या आदारय मेळ्ळा. हांव कितें सांगता सांगल्यार एक भुरगें आवय बापायक केदाळा रेस्पेक्ट दिवन तांचे सांगिल्लें भूत बाळ आयकता गे तें भुरगें चलो पियेना आतांच्या ड्रग्स पेय करना दुबळ्या उरल्या पार्ट वेचांचो वचना. कित्याक आमकां आवय माय म्हजें विचारचें आसलें तुजे फ्रेंड्स कोण म्हणून. ते फ्रेंड्स
ऑफकोर्स आमचे दुसरे फ्रेंड्स आसले आमच्या घरा कडेन पोलीस स्टेशनार येयल्ले बेंट आसा एक 2-3 फ्रेंडाक तांकां तुमी वच आमी येवचे म्हळ्यार आमचे भुरगेपणाचे हें आमचे ते इस्कॉलांत फ्रेंड ते कारण ते पाड म्हण हांव सांगना हांव वयच्या दृश्टीन पाड म्हळ्यार ते इल्लेशे पोखरी आनी हे आसले शिकतान हुशार नासले कारण तिचे एक जजमेंट हांव कोणाक सांगना भुरगीं सगळें आयकतले ते एक जालें तांकां आवय बापायक सांगला आनी एक तुमकां अवकाश मेळटा आज तुमकां चिंतूंक साध्य ना कित्याक म्हळ्यार म्हाका 73 जाली तुमच्या आवयक एक प्रायज जातली तुमी ते जाल्यार व्हडल्या व्हडल्या कामाचेर आसतल्यात कित्याक सांगलां तुमकां एड्युकेशन मेळ्ळां त्या दाळांय तांचे सेवा करूंक विसर नाकात कित्याक म्हळ्यार आज कोडयालच्या परिस्थितींत सुमार आवय बापायक तांची भुरगीं लागीं नात नात एक भायर गेल्यान थोडीं कामाक आनी तांकां कोणा दुरसो ना बट भायर गेल्ल्यांची तांकां खंयच्या रितीर तांकां सहाय करूं जाता आनी पर्टिक्युलरली फायनान्शियल सपोर्ट करूंक एक अवकाश मेळ्ळा टायमार थंय तुमचे एक जालें एक अवकाशय आसा आनी एक जबाबदारी आसा ते एक जालें माय भास उलयचे कितें सांगल्यार आज आमच्या कोंकणीक ही सोबीत भास आनी खरी एक लागी तांची भास मुख्य इंग्लीश शिकचे खंडीत हांव सांगना इंग्लीश शिकना जाल्यार खंयच्या हातून एकाडेमीक एक्सलन्स करूंक साध्य ना उरल्या बिजनेसांत ती साध्य ना कित्याक आयचे ते जाता इंटरनॅट सो इंग्लीश शिकचे बट माय भाशेन उलोवचें ते एक प्रयत्न करचे उलोवचें वाचचें माय भाशेक खंयच्या रितीन सहकार ते करचें जालें आनी माय गांव आमी आतां जाले आपला माय गांव म्हळ्यार आमकां सगळें इंडिया करून आमचे जाता म्हजो माय गांव हांव दुबयांत आसचें म्हाका म्हजो गांव म्हळ्यार हो गांव म्हजो आनी म्हजे जावन कितें करून साध्य आसा आमकां देश इजात आमी फस्ट प्रथम जावन आमी दावाकार गंधायचे आमी क्रिस्तांव जावन जल्मल्या हांव दुसऱ्या भाशेक हांव काय उदक सांगना म्हाका जावन ते बाग क्रिस्तांव जावन जल्मल्ल्याक हांव व्हडलो देवाक उपकार मागता म्हळ्यार कित्याक आमी जल्मोवचें खंयच्या हातून आमकां गोत्तू ना आनी तांच्या हातून आसूंक म्हणजे खंयचे बरें पूण सगळ्या कम्युनिटीच्या हातून आसता मुस्लीम जावं दी सिख जावं दी मापलो जावं दी खंयचे जावं हें आसूंक बरे गुण बायबलांत आहात श्रीम हातून भगवद्गीतांत आहात आनी कुरानांत आहात ते आमी कशे वापरतात ते आमचें जिवन आमकां चेंज करूं जाता अनेक कारणाक तुमकां सांगचें म्हळ्यार आज पर्टिक्युलरली भुरग्यांक सांगचें आमी जल्मतना आमी दुबल्या सोंपरो आज तुमी आयिल्ल्यात आनी तांणी सिलेक्ट केल्ल्यात तुमचे कडेन एक शिकोवन मुखार येवची उर्ब आसा त्या उर्बांत तितलें आसून तुमी शिका मुखार येयचे म्हणून तुमी पयसारल्यांत काल इल्ली एकोनॉमीक दुबळीकाय म्हळ्यार देवान एक देण दिता सगळ्यांक देण दिलां एकल्याक इल्ले पुरसतीचे एकल्याक इल्ले जानवायचे एकल्याक सेवा करचे मनोभावाचे एकल्याक आतां एक सेवा करचे मनोभावाचे म्हळ्यार 8 वर्सां 9 वर्सां आवय बापायक सोड न्हू हांगा इल्ले काली सेवा करूं पाद्र्या बी कळ्ळें तशेंच एकल्यान तांचे एक जण आसा आमकां इल्ले म्हाका एक देवान देण दिना आमच्या कुटुंबाक जाय जाल्ल्याचे म्हाका चड पयशे दिल्यात आमकां एक लॅक जाल्या त्या चड आसल्या पयशांक मोल येवचे दुसऱ्यांक कोणाक एक हेल्प केल्या आनी आमच्या बायबलांत ते सांगलां सगळ्यांक एक गोश्ट आसा कळ्ळें न्ही मरतना व्हरूंक ना म्हणून बट हांवें आतां मरतना व्हरूंक ना जाल्यार म्हाका दिन सायबा सांगतात तशें म्हणटात जोक्स असो न्ही बट हांवें सगळें गोश्ट आसली संगत आतां हांवें म्हणचें कशें सांगल्यार जल्मतना दुबळेकांक जल्म येता मरतना दुबळेकांक जल्म जे म्हणून रावचे म्हणून कोणाय देवान सांगू ना तुमच्या कश्टांनी आनी तुमच्या तुमी मेहनतीन तुमी वयर येत आनी त्या खंयचेय मेहनतीन वयर येवंक मुख्य जायचे कारण वेपन इज एड्युकेशन हे शिकप आतां आज एक 6 वर्सां 9 वर्सां तुमी घालचे एफर्ट भुरग्यांनो हे भुरगे हे तुमचें डेस्टिनी फिनान्शियल डेस्टिनी तुमचे चेंज करता हांव कितें सांगता आमच्या एड्युकेरांक आमी इंट्रस्ट फ्री लोन दिता हांगा कोणी एड्युकेराचे लोन काणी गेल्ली भुरगीं आहात गे एड्युकेर लोन काणी गेल्ले आहात गे कितल्या जागा आतां करतात गे एड्युकेराचे आमी हाका इंजिनियरिंगा दिता मेडिकला दिता म्हाका दिता खंयच्याक लॉयर जावंक दिता म्हाका दोगांत दुसरे कोणी ना एड्युकेराचे
आम्ही आमच्या कॉलेजच्या उपरांत जाऊन द्या ते बरें. आता हांव कित्याक सांगता सांगल्यार आमच्या एड्युकेरांत आमी सदां आमी एक 25 करोड हांवें दवरला. त्या 25 करोड इंट्रस्ट फ्री. आता ह्या 13 वर्सांनी सदां एक 8,000 लोन दिले. सदां एक 4,000 भुरगे आयिल्ली. थोडे डॉक्टर जाले, इंजिनियर जाले, लॉयर जाले, MBA जाले, नर्स जाले आनी सगळ्यांनी बरें काम मेळोवन आमी दिल्ले पयशे आमी COD पितान आमी करचे दिल्ले पयशे मर्यादेन फाटी दिला. ऑलमोस्ट 98% तांणी दिल्यात. 1-2%चे येतो. तांणी कशे दिल्यात? एक तांकां तांचे इन्कम चडयल्ले वणटी आनी एक तांकां एक जबाबदारी आसले वणटी. त्या जाल्ले वणटी हांगा आसले सगळे भुरग्यांक उलो दिता. म्हळ्यार आमच्या कम्युनिटीच्या भुरग्यांक एड्युकेशनाक बरे मार्क आसून ताके फीज भरूंक नासल्या टायमाचेर तांणी एक ताका चान्स चुकोवन वचो. त्या जाल्ले तुमकां सगळ्यांकी केदां तुमच्या भुरग्यांक आमी वर्सा तुमकां पाद्राबू अनावन्स करतात. एड्युकेर प्रोग्रामाचे अनावन्स करतात. कळ्ळें न्ही? त्या जाणां ताचे तुमकां उरले मेळटात. आतां गव्हर्मेंटाचे मेळटात थोडे ते पुरो बेनिफीट काणी घेताले मेळटात. आतां इंगड परवां कास्काच्या ताकाय म्हाका चीफ गेस्ट आपयला. आमचे कॅथलीक एसोसिएशन फॉर साऊथ कॅनरा ताकाय म्हाका आपयलें. तेय सुमार 300-400 भुरग्यांक तेय दितात इल्लेले. ते खंयचे मेळ्ळे काणगेया. कळ्ळें न्ही? बट आमी दिता म्हळ्यार 1.5 लाख 2 लाख तशें म्हळ्यार एक डॉक्टर जाय ताचे फिजाचे लाखांनी एक वर्सांनी तांकां ते तांचे हे आहा. बट मार्क गव्हर्मेंटान सीट मेळाचे आमी अशें कॅपिटेशनां दिनो. ताचे फुल्लू पळय काणग्या तुमी कित्याक सांगल्यार म्हाका कोत्ता आहा डुबल्या भुरग्याक आवय बापायन म्हणटा हांव म्हाका इंजिनियर जायचे. कोण रे तुजो बापूय दिताय पयशे म्हणून. कळ्ळें न्ही? आतां आज काय नाका. आज कोणी एकला इंजिनियर जाय जे मार्क काडा. हे पळयलां भुरगीं पुरा खंयची कुलकाराची रिक्षा ड्रायव्हरची भुरगीं पुरा मरे तितले शिकून मार्क काडल्या कश्टांनी. 96, 97, 98 पोर एका फंक्शनाक गेल्लो. ती म्हाका ते एकले चेडूं म्हणलें बाप काले करता कुलीचें काम. मागीर तूं काले करता. हांव शिकली 98% मार्क एरोनॉटिकल इंजिनियर जावन गेला. तशेंच सुमार आतां काल एकलो म्हज्या घरा येवन आतां फोटा हातून घरा येवन ताच्या बायलेक आपण जर्मनी आपोवन ताचो बापूय सरलो. तो भुरगो आयलो तर काणयो कितल्योय सांग घेता 8,000 काणयो आहा. हांवें म्हणचे कशें तेय एक उपाय काणग्या म्हळ्यार हातून आसते कशें शिकचे तुमची भुरग्यांची जबाबदारी उरली आमी पुरा करवेत कोणाचे. कळ्ळें न्ही? आनी तुमची जबाबदारी तुमी काणगेल्या संदर्भात तुमकां खंडीत ते वॉट यू कॉल इंग्लिशान ए बर्निंग डिझायर टू एक्सेल त्या वेळा तुमकां खंडीत जावं. कित्याक सांगल्यार आमच्या समाजांत आमकां एक पाद्र्याब आसा. आमकां एक SVP आहा आनी बऱ्या मनाचे सुमार दानी आसात. इल्लेले चड तांचे भुरग्यांक दितात. आनी ते ना जाल्यार व्हडल्या मट्टाचेर एंडोवमेंट हातून आमी CODPन केला. ते तुमी ते एप्लाय करा. एप्लाय करून ते मेळटात जालें. ते दुसरें. तिसरें हांवें कोणायकी बरें काम करचें. आतां टिचरीन सांगलें अशें ल्हानशें काम तें ल्हानशें चिंतू नाका. तांचे म्हाका तितल्या भुरग्यांची एक तिणें सेवा केल्या ती कांय शाबासकी पतयता. आनी आमच्या कर्मेलितांनी तांचे एक कार्मेल लायट ते उजवाड दाखोवचे तांचे तुमी केल्यार तुमकां तुमच्या सगळ्यांच्या नांवी आनी म्हज्या सावी हांवें तुमकां देव बरें करून म्हणटा पास. आनी चड उलोवंक हें ना उलोवंक परमिशन येना. आनी म्हाकाय उडपी सातोरा प्रोग्राम आहा म्हाकाय उडपी पावोचें तें जाल्लें म्हणटी. आनी तुमकांय तुमच्या पयस तुमी आयिल्ले आसा तुमी तुमच्या गांवाक पसरोचें. तुमकां सगळ्यांकी हांव बरें मागता. आनी म्हाका हांगाच्यान पळयतना म्हाका तुमकां दिसतात कोणाक म्हाका ते दिसतात ते डॉक्टर दिसतात जाल्यार ते इंजिनियर दिसतात जाल्यार हांगा MBAचे दिसतात तेणे पायलट दिसतात म्हाका तेणे अशें दिसतात. तुमकां दिसतात की तशें IAS केला ऑफिसर व्हडले दिसतात म्हाका. कळ्ळें न्ही? आनी हांगा दिसतात हांव आनी पुरा पळयल्यार सकाळी जावन सांजेर काम करन त्या भुरग्यांक म्हज्या पुताक म्हज्या दुयेक हांव इंजिनियर हांव डॉक्टर आनी करता म्हणून विचारून तुमी आयल्या. तुमकां सगळ्यांकी म्हज्या तर्फेन आनी आमच्या क्रिस्तांव समाजाच्या तर्फेन कित्याक सांगल्यार आमच्या समाजाचे मुखले घट्ट कांबे
आईचे तुम्ही भुरगे तुमच्या कुटुंबाचे घट्ट कामे तुम्ही शिकवून वयरयल्या तुम्ही भुरगे इतले सांगून तुमकां सगळ्यांक एक बरें भविश्य मागून आनी शिकल्या उपरांत कोणाय तुमकां आमी सांगता आमकां एक जिवनांत हू हॅज सपोर्टेड यू क्लाइंब द लॅडर आमकां वयर एकलो सपोर्ट आसताच देवाकी धन्य देवाक आमी अर्घ दिवचे फस्ट ताचे उपरांत कशें त्या हातून तुमचे ग्रॅटिट्यूडी पाटी तुमी दाखयले जाल्यार देव दाराळ बापून तुमकां दितलो म्हणून सांगून म्हाका आज एक इतल्या सोबीत एका प्रोग्रामाक तुमी आपयला स्टिवनाक आनी उरल्या तुमच्या सगळ्यांक देव बरें म्हणून म्हजी 2 उतरां आखेर करता लांब जियो कोंकणी लांब जियो भारत माता देव बरें करूं मानेस्त मायकल डिसोजा तुमकां सर बरें मागता आनी मुखारी तुमी करच्या समाज सेवेक बाळकाजीची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागता आमचे सगळ्यांच्या मुखेल सैर्यांक आतां आमी मान करूंक खुशी व्हरता मानेस्त मायकल डिसोजा तशेंच आमचे सगळ्यांच्या मानेस्तेन गीता साल्दाना हांणी हो सन्मान स्वीकार करेचे म्हूण विनंती करता मनादीक बाब स्टीफन तशेंच मनादीक बाब मेल्विन हांणी ह्या मानाच्या सैर्यांक सन्मान करचे म्हूण विनंती आमचे सगळे आसात बाप मनादीक बाप मेल्विन हांणी कार्य उद्देशीसून 2 उतरां उलयचे म्हूण विनंती तुम्ही बरी साज मागता वेदीच्या सोच्या मनेस्तानो तेदुळूच आयच्या दिसाच्या उद्देशा विशयांत आमी आयकले एक सांगणी आसा देवान आमकां 2 हात दिल्यात तातूंतलो एक हात आमच्या तोंडाक व्हरूंक म्हळ्यार आमचे पोट भरूंक आनी एक हात आमच्या शेजाऱ्याचे पोट भरूंक शेजाऱ्याक दिवंक आनी बहुशा हांगासर वेजेर आसले मानेस्तांनी तांणी सांगले तेंच ती कर नासात आनी आमकां आज तेंच करूंक ते आपयतात आनी ह्या दिशेन कार्मेलीक नायट एक ल्हानसो दिवो पेटोवन आमी सुरू केला आनी तो पेटोवन सासोंक जाय जळोवन सासोंक जाय आनी ताका तुमच्या सुमेस्तांचो आदार जाय आनी प्रत्येक जावन आवय बापायचो प्रोत्साहन तुमच्या भुरग्यांक त्या देखून मुखार भुरग्यांनो धाकटुली खांडेक आमी हांगासर दिला तर तुमी जायती मेळटा मुखारसून वचोंक आसा कश्ट काडूंक आसात शिकोवंक आसा त्या देखून तुमकां बरें मानता आनी ह्या दिशेन वावर केल्ल्या दान दिल्ल्या सुमेस्तांक एक आसता उतरां देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रत्येक जण आमचे सर कार्मेलीत पाद्र्या पंचा बदस्त नावी हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा बरें मागता आनी विशेश रितीन आयची मांडावळ गल्ली जावन आसा फादर स्टीवन पिरेरान ताचे एक सोपण त्या देखून ताच्या सपनाक आनी जायती मुखारी असली जायती बरी सपनां तो सपन्यानुस आसा आनी नव्यो नव्यो संगती हांगासर कार्मेल गुड्यार अजापां घडोवनच आसात बरो उद्देश दवरून बरेंपण आशेव ह्या देखून समेस्तांक एका सुत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रत्येक जण भुरग्यांक सर बरें मागता देव बरें करूं फादर मोगचेनो आतां आमी गरजेवंत विद्यार्थी वेतन वितरणाचे कार्य आमी चलोवन व्हरतल्या फादर स्टीफन पिरेरा आनी कार्य चलोवन वरेसे म्हूण विनंती करता मोगचेनो कशें बाळूर जेजू आपणाशें आयिल्ल्याक कोणाकी रित्या हाटांनी पाटी धाडिना तशें आमचें हांगा कोणी आयिल्ल्याक पाटी धाडचें चिंताप ना सुमार
150 एप्लिकेशनां हांगासर आयिल्लीं आनी ह्या सकड एप्लिकेशनाक आमी फुल्लां फुलाची पाकळे दिवन आदार दिवंक चिंतलां. पूण हांगासर ह्या सकड 150 भुरग्यांक मुखार भोवंक जायना आनी थोडी संपाजे थोडी होन्नावळ असल्या पयशिल्ल्या गांवांची आसात आनी तांकां येवंक वचूंक कस देखून आनी थोड्यांक भलायकी बरी नासल्यान आनी थोड्या भुरग्यांक फाल्यां एग्जाम आसल्यान तांणी एक्सक्युजीस हाडला. आमी नांवां पळोवन ती स्कॉलरशिपां दितले हांव. ते देखून मनीस मायकल डिसोजा हांचे लागीं ही स्कॉलरशिपां उदार मनान वांटिचे म्हणून हांव तांचे लागीं विनंती करतां. आखरेक धन्यवाद समर्पणाची 2 उतरां फादर स्टीफन हांचे दिता. कार्मेल इग्नाइट एक किटाळ जे आमी हांगासर पेटोवचे आनी की वाडोवन जळतें सदांच आसूं दी आनी ह्या मुखांत्र अज्ञान असो काळोख शिकपा मुखांत्र नाश जावं दी म्हणची आमची आशा. आनी ह्या पुरबायच्या कार्याक आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या मनीस मायकल डिसोजा तांकां दुसरी कामां आसलीं तरी वेळ करून ते आमचे मदें आसात. मात्र न्ही तांची उत्तेजनाची उतरां तांणी आमचे लागीं उलयल्यांत आनी मात्र न्ही तांणी म्हणलें आसा 25 करोड रुपये भुरग्यांच्या शिकपा खातीर एज्युकेरा मुखांत्र तांणी दिल्ले आसात. म्हणटना आमच्या ल्हान भुरग्यांतय आनी मुखल्या कोंकणी समाजाच्या फुडारांतय तांकां असो हुस्को कितलो म्हणून हातून दर म्हणून दिसता.
मनेस मनेस मायकल तुमच्या या उदार मनाक आणि आमच्या वयर दवरल्या अभिमानाक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आणि जेजूचे आशीर्वाद तुमचेर मागता. थँक्यू. तशेंच गीता टिचर तिने तिची ल्हानपणांतवन आज म्हणसरची खाणी आमच्या मुखार दवरली. आज तिका सकट लोक वळखता जाल्यार ताचे फाटली खाणी आसा दुखाची पूण प्रयत्नाची. तें गरजेचें. आमचें तें उणेपणां संप्रो, अस्कतकाय संप्रो, दुबळीकाय संप्रो, पूण ही सकट उणेपण कोणशाक लोटून मुखारचें धैर्य तिरासाण आमचें तें गरजेचें. आनी ह्या दिशेन गीता टिचरी आमकां एक प्रेरण. तुमी ह्या दिसा येवन भुरग्यांक संदेश दिल्ल्याक मात न्ही तुमी अपुरबायेचें काम ह्या मंगळूर शहरांत करचे मुखांतर क्रिस्ताचो संदेश पासारते आसात. ह्या तुमच्या उदार मनाच्या कामाकी आमी शबासकी पटयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे संगी आसा मनेस्त ऑजवर्ड, मनेस्त मायकल हांच्या ह्या समाज अभिवृद्धी कार्यांत संगत दिवचे तसले ते ह्या संजेच्या वेळा आमचे संगी आसून हे कार्य सोबयल्ल्या तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कार्याक प्रार्थना गिता मुखांतर नासा मुखांतर देवाच्या आशिर्वादां मागोवंक आदार दिल्ली एंजल, ॲशल आनी सियाना बज्जोडी तावन आनी तांकां तरबेत केली जानेट ह्या ल्हानशा भुरग्यांकय आमच्यो 2 ताळयो. आमचे कार्य सोबयला मेलविरा न्हय मात्र हांगा कार्मेल किरण मिडिया पळयले जाल्यार थंयसरी जिवितांत साधन केल्ल्यांक आपण हाडून तांची काणी आमचे मुखार ती दवरता. परतेन ते एकली टिचर कडी जावन तिने तिचो वेळ आमचे खातीर दिल्ल्याक तिकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. ती मांडवळ करूंक आदार दिल्ल्या ह्या कवितेच्या सर पाद्र्यापांचो ब्रदरांचो बाळूक जेजू कुटाम तशेंच इन्फेंट जीजस ऑटो ड्रायव्हर्स असोसिएशन, इन्फेंट जीजस जेवण समिती, कार्मेल सोल्जर्स आनी सकट स्वयंसेवकांचो आमी देव बरें करूं म्हणटा. 1/11 उदर पळया आमच्या तावन सड्ड पयशे दिवंक नातले तुमकां 10,000 लेखान दिल्यात आनी सड्ड कश्ट आसल्या भुरग्यांक आमी 20,000 लेखान दिल्यात. आता हे आमच्या बोल्सांतले न्ही. तुमकां कळीत आसा बाळूक जेजूच्या पुणशेताक इनकम आसचें म्हळ्यार जे कितें ब्रेस्तराचे लोक हांगा येताना काणीक घालता ती काणीक मात्र. आमचे लागीं हॉल ना, आमचे लागीं इस्कॉलां नात, आमचे लागीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सां नात म्हयन्याक भाडें येवचें. आमचे लागीं आसा कितें म्हळ्यार जे तुमी वा हेर भक्तीक हांगासर आयिल्लीं कितें काणीक घालतात ती मात्र. आनी ह्या फावटी तुमकां कळीत आसा आमी बाळूक जेजूचें फेस्त आचरण करता आसतना सांगलें की आमच्या समाजान जायती गरजेवंत भुरगीं आसात त्या देखून तांकां आमी कुमोक करीचे. त्या देखून जायते दानी येवन फादर हांव एका भुरग्याक स्पॉन्सर रावता, हांव 2 भुरग्यांक स्पॉन्सर रावता म्हणून स्पॉन्सर दिल्ले पयशेच आमी कोंकणीन म्हणटा पळय मेजा वयलें केळें घालून पिल्यार दडलें म्हणून तशें केल्लें आसा. म्हळ्यार तांणी आमकां दिल्लें आनी आमी तुमकां दिते आसा. त्या देखून हाची सकट क्रेडीट वेता न्हय आमकां बगार उदार मनान दान दिल्ल्या ह्या सर्व दानी. त्या देखून हर एक फावटी तुमच्या कुटुंबाच्या मागण्या वेळार ह्या सकट दानी पासत तुमचो उडास काडा आनी तांचे पासत मागा. घट्ट 2 ताळयो ह्या दानी पासत. मनीस मायकलानच कशें ताका ल्हानपणार कश्ट आसले पूण देवाच्या बेसावान आनी ताच्या प्रयत्नान वडमट्टाक तो पावला पूण आदल्याचो उडास ताणें दवरला आनी जें कितें ताचें तें आसा तो तुमचें तें गरजेवंत तें वांटून घेतें आसा. एक ल्हानशें गडीत सांगून हांव तुमकां म्हजी उतरां आखेर करता. तिका 13 भुरगीं आनी निमाणें भुरगें तिका ताका दोळे दिसना. पूण ही बायल मनीस कितें करता की म्हळ्यार हांवें त्या दोळे दिसनांतल्या भुरग्यांच्या शिकपाचें येवजन सांगिल्ल्या वेळार त्या दिसा तावन तिणें आज म्हणसर बर्थडे सेलिब्रेट केल्लें ना तिचें. आनी फेस्तां येताना घरा ती व्हड मापान करच्या की ल्हान मापान करते आसा. आनी हें दोळे दिसनांतलें चेडूं आतां तें सुमार 18-20 वर्सांचें चेडूं आनी ताचे लागीं ह्या आवयन ह्या विशीं सांगिल्ल्या वेळार तें चेडूय जे कितें ताका गरजो आसल्यो त्यो आवय कडेन सांगता आसतना कितल्या उण्या मापान जायत तितल्या मापान तें जोडूंक प्रयत्न करता.
आणि अशें ही आवय आनी हे दोळे दिसांतले भुरगे दोगांय सांगाता मेळून वर्साक तांचे काणयेक आमी ह्या दोळे दिसांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकप दिवच्या योजनाक धरते आसा. म्हळ्यार म्हाका भोव न्हय बडी हांव कितें सांगता म्हळ्यार जे कोण काणीक दितात दान दितात तांचे लागीं मस्तो आसा म्हण न्ही. मस्तो आसली थोडे बडी दिनात, पूण कोण दितात, कोण तांचे आदलें जिवीत कळीत आसची, कश्ट दुख कितें म्हूण कळीत आसची, ती त्याग करून म्हाका असले कश्ट आसले आनी आनीक लागीं कश्ट आसा म्हणून चिंतून ती उदार जातात. तें जावन आसा तांचे वडपण. असली जायतीं आमच्या समाजांत आसात, तांचो आमी उपकार बावडटा, तांकां आमी मान बगयता आनी तुमकां सुमेस्तान देव बरें करूं म्हणटा. मात न्ही तुमचें बरें जावं दी, तुमचो फुडार बरें जावं दी. जेजू बाळक जेजू तुमकां सदांच आशिर्वादांनी बरो हे आमचे मागणी. देव बरें करूं. सुमेस्ताचो उपकार बावरिल्ल्या मनादीक बाब स्टीफन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मोगाळ विद्यार्थीनो, म्हज्यान सदान करूंक जाता गे म्हूण आमकां आमी सवाल घालचे नाका. म्हज्यांनी सदान करूंक जाता म्हूण आमकां आमी जबाब दिवया. सदानाच्या मेटान फुडें सरया. बरें क्रिस्ती जिवीत आमी जियेवया. सुमेस्ता देव बरें करूं.